विधानसभेचो पयलो दीस आशिल्लो. पयल्याच दिसा अत्यंत म्हत्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या विशया कडेन सरकाराचें लक्ष वेधपा खातीर आमी 10 आमदारांनी एडजर्नमेंट मोशनाची नोटीस दिली. आमची अपेक्षा आशिल्ली की सगळे जाण सांगतात की म्हादय आमची आवय म्हादयक आमी दिवचे ना. आमची अपेक्षा आशिल्ली की हे एडजर्नमेंट मोशन एडमीट जातलें आनी ताचेर चर्चा जावपाक जाय. आमी तरी आसतना गव्हर्नराचें स्पीच आशिल्लें तें आमी ठरयलें की गव्हर्नराचें स्पीच डिस्टर्ब करत ना कॉन्स्टिट्युशनल हाजे प्रमाणे. म्हणून आमी गव्हर्नराची स्पीच जातकीर प्रश्न रेज केलो. स्पिकराक विनंती केली की SC ST अमेंडमेंट पळया तो आमी रेक्टिफाय करता फुल्ली सगळे जाण सपोर्ट करता तें जातकीर तरी एडजर्नमेंट मोशन घेवचें म्हणून. पण तरी आसतना तें एडजर्नमेंट मोशन तांणी एडमीट केलें ना. ताच्या निशेधांत मागीर आमी वयर हें घेवन आमी वयर थंय आमचो निशेध प्रकट केलो. गव्हर्नराची स्पीच आयकतकीर अशें दिसलें की फाटलीं 4-5 वर्सां गव्हर्नर स्पीचीस करताले पळय ते स्पीचीस एक्चुअल रियलिटीन आसताली. हांव सादी गजाल दिता. सेक्युरिटीचेर ताणें म्हणलां की स्टेट इज टेकिंग केअर ऑफ इट सेक्युरिटी. कालच आमी पेपरां वाचलें एक उत्तर प्रदेशचो कोण तरी मिनिस्टर आनी BJPचो अध्यक्ष दोग जाण कोण तरी येतात. कोण मंत्री तांचे सत्कार करतात, कोण तांकां व्हरतात, कोण तांकां 10 कोटी डिक्लेअर करता 10 कोटी उत्तर प्रदेश गव्हर्नमेंट दितलो म्हणून आनी तांकां प्रोटोकॉल दितात. आनी आमचो PWD मिनिस्टराचो PSO आशिल्लो तो ताजो PSO जाता ताका PSO दितात. पयलींचो PWD मिनिस्टराचो PSO आशिल्लो ताका तो PSO म्हणून ताका दिता. आनी म्हणजे हे हाजे अर्थ कितें जाता की सेक्युरिटी म्हणून पळय जें कितें म्हणटा तें खंय आसा असो प्रश्न येता. आमी परत एकदां त्या स्पिचींत वचून पळयलें. आमी सदांच म्हणटात की स्टेट इज पासिंग थ्रू ए फायनान्शियल क्रायसीस. एक्चुअली इट एपियर्स दॅट देर इज ए फायनान्शियल इमर्जन्सी. लाडली लक्ष्मीचे गव्हर्नराच्या स्पिचा भितर रेफरन्स आसा. लाडली लक्ष्मी गव्हर्नराच्या स्पिचा भितर कितले हजारांक लाडली लक्ष्मीचे पयशे दिले तें सांगलां. 2018तले जे एप्लिकेशनां गेली जे चवऱ्यो लग्न जावन गेल्यो तांकां आज पर्यंत पयशे ना. 19चे पयशे ना. आतां वी आर इन 20. ही सद्याची आर्थीक परिस्थिती आसा. पूण ह्या आर्थीक स्थितींतल्यान राज्य भायर काडपा सारकी गव्हर्नमेंट कितें स्टेप घेतलो हाजें कांयच स्पिचा भितर मेन्शन ना. मायनिंगाचेर उलयता आसतना परत गव्हर्नरान एक स्टेटमेंट केला जे आमी विधानसभेत 4 वर्सां पयलीं सांगिल्लें की एबॉलिशन ऑफ लीज एक्ट जर एमेंड करत किंवा ऑर्डिनन्स काडत जाल्यार मायनिंग कॅन स्टार्ट. हे आमी विधानसभेत सांगिल्लें. युनियनिमस ठराव पास केला. सिंपल लॉजीक आसा. एबॉलिशन ऑफ लायक 1987 पास केलो हे केलो नोटिफाय केलो. बट दे सेड दॅट एक प्रोविजो घालो दिस हॅव कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 20 डिसेंबर 1961 वीच नॉर्मली इज नॉट. म्हादयच्या संदर्भात आमचो स्टँड क्लियर आशिल्लो. 1 दिसाचें सेशन आनी म्हाका दिसता सगळ्यांचे एकमत आशिल्लें 1 दिसाचें सेशन घेवचें. 1 दिसाच्या सेशनात युनियनिमस रेजोल्युशन पास करचें आनी डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचून डिमांड करचो. नाव वॉट यू गोइंग टू डू? नाही आता लेट अस सी. वी विल हॅव टू टेक स्टँड नाव बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसिजन. आनी त्या वटेन येदुरप्पा स्टेटमेंट करता आपल्याक इतले 50,000 कोटी दिवचे म्हणून. आपल्याक थंय खुबशीं कामां करपाची आसा. Any legal measure? Everything we will explore all the possibilities. Okay. No, see, the point is, एक minute. See, this motion was unitedly moved because it is urgent. It is with one definite clause only of Maday, and it is of public importance. These are the 3 qualifications required under 69 for the speaker to allow. It appears that the speaker has been advised wrongly. See, the grounds on which he has disallowed our motion, the ruling itself is suspect, because the issue could have been that the matter is sub judice. Other than this, they have used all other grounds, saying that it was a special session. This is not a special session. By the way, the session is not adjourned sine die. It is brought to bring the budget, to pass the vote on account. So that means these guys don't know what they are doing.